कूळ मोणकार हो जो पळय कितें विशय आसा तो खूब एक म्हणजे वादाचो विशय काय विनोदाचो विशय असो म्हाका प्रश्न पडटा. कारण कालच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां की आपूण वेगवान रितीन कूळ मोणकारांचे इश्यू सॉल्व करतलो आनी ताणें सांगलां की मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरांनी आतां शेनवाराय बसून ही सगळीं प्रकरणां हाताळपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता ह्याच विशयाचेर आयचो पॉडकास्ट आमी करया. जवळ जवळ 50 वर्सां जालीं ह्यो केसी पेंडींग आसात. 1964 वर्सा त्या संदर्भात कायदो केल्लो, 65 वर्सां त्या संदर्भातले नेम तयार जाले आनी ताजे नंतर म्हाका दिसता हांव आतां गोंय विधानसभात जवळ जवळ 35 वर्सां पळयतां, नियाळटां आनी तातूंतल्यान म्हाका एक लक्षांत आयलें तशें की प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात कूळ मुणकारांचो प्रश्न येता. सरकार म्हणटा आमी ते बेगीन सॉल्व करतलो, त्या संदर्भात नवे नियम करतले. कितल्यो त्या संदर्भात दुरुस्त्यो सरकारान केल्यात हें जर पळयत न्ही आमकां हांसपाक येतलें. आनी आतां स्वता मुख्यमंत्री म्हणटा, परत एकदां म्हणटा की आपूण तांकां शेनवार आयतार म्हणलां ताणें शेनवार. म्हाका दिसता शेनवार आनी आयतार सुद्दां जर तांकां बसयत न्ही जाल्यार ते वेगान केसी सॉल्व करपाक शकपानात. 50 वर्सां केसी पेंडींग. कूळ मुणकार कायदे कित्याक आयलो? कूळ म्हळ्यार कितें? जे इतले वर्सां शेतां कसपी लोक. मुणकार म्हळ्यार कितें? भाटांनी रावपी लोक, जे तांकां जागे दिल्ले थंय ते रावताले. आतां पोर्तुगीज काळार भितर ह्या संदर्भातली जे नियम आशिल्ले ते कितें आशिल्ले? कूळ मुणकारांनी प्रत्यक्ष एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शेतकामत हातूंत भितर वांटो घेवपाक जाय. जो पळय नवो कायदो गोंय सरकारान केलो तातूंत भितर तांकां एग्रीकल्चर कामान घुसपल्ले आसूं वा ना, तांणी फक्त आपल्याला नोंदणी करपाक आपूण थंय आशिल्लो तांकां कूळ किंवा मुणकार म्हणून तांकां मान्यता मेळटली अशे तरेचे बदल केले. किंबहुना तेन्नाचे जर अशे थोडे पॉलिटिक्स जर तुमी समजून घेतले तेन्ना कांय डेप्युटी कलेक्टरांनी कांय अधिकाऱ्यांनी तेन्नाचे मुख्यमंत्री दयानंद बानवडकरांचे नदरेन हाडिल्ले की पळयात बाकीच्या राज्यांनी कूळ मुणकारांचेर एक बंधन आसा आनी तें बंधन कितें? तांणी एग्रीकल्चर प्रोडक्शनान भाग घेवपाक जाय, प्रोडक्शन वाडोवन दाखोवपाक जाय. बानवडकरांनी ते म्हणलें नाका, गरज ना, तांणी फक्त नोंदणी केल्यार पुरो, तांकां कूळ मुणकाराचे अधिकार मेळपाक जाय. आनी बानवडकराचे पक्षान महाराष्ट्र गोमंतक पक्षान जे पळय पयलें इलेक्शन आनी ताजे नंतरची कितलींशीं इलेक्शन पळय जिखली ताजो मेन राजकीय तांचो घोशणा ती आशिल्ली कूळ मुणकाराक तांचे अधिकार दितले आनी ताणें ते दिले. म्हणजे अशे खुबशे भाटकार अजुनूय म्हणटात की आमच्या हातांतल्यान भाटां काडून घेतली, आमच्या हातांतल्यान शेतां काडून घेतली, पूण प्रोडक्शन वाडलें ना. आतां तर आमी पळयतात की शेतां पूर्ण पडंग दवरल्यात. मध्यंतरी एक कायदोय आयिल्लो की दोगूय जाणांनी एकठांय जावचे, भाटकार आनी कुळांनी, आनी जमनी परस्पर विकून उडोवच्यो. सो आतां जालां अशें की गोंयान कामगार मेळना म्हणटात, गोंयान शेतां पिकोवपा खातीर जें पळय कितें वातावरण जाय तें वातावरण ना म्हणटात, वेगळीं कारणां दितात. आनी कोणाकच भाटकाराकय ती पिकोवपाची नात आनी मुणकारांनी कुळांनी तर तें केन्ना सोडून दिलां. हातूंतल्यान परिस्थिती निर्माण जाता अशी की शेतां गोंय एक तेंपार आमी जे पळय कितें ट्युरिजम स्टेट जी कित्याक जाल्ली? कारण हांगा एक बरी पातवीचार अशें एक पूर्ण निसर्ग सौंदर्य हांगा आशिल्लें, हांगा बरे तरेन वातावरण आशिल्लें, अशे तरेचे एग्रीकल्चरा खातीर. आनी गोंय हे पारंपारीक नदरेन एग्रीकल्चराचो प्रदेश अशें आमी मानत आयल्यात. पूण फाटल्या कांय वर्सान आमी पळयतात पूर्ण शेतां पडंग आसात आनी आमी आतां अन्न धान्या खातीर पूर्णता शेजारच्या राज्याचेर आमी अवलंबून आसात आनी आमी जवळ जवळ शेती सोडल्या. एका अर्दान होच कायदो दवरप, हेच कायद्यान कूळ मुणकार कायद्यान कुळाक आनी मुणकाराक तांचे अधिकार दितले म्हणप आनी दुसऱ्या अर्दान शेतांय पिकोवपाचो अधिकार दवरप, शेतांय पिकोवपाचो हव्यास सरकारान बाळगप, हें कितें तरी एक विचित्र दिसता. म्हणजे कोतान सरकाराचें कृशी धोरणय सारकें ना, सरकाराचे कूळ मुणकारा संदर्भांतले त्या केसी कडेन पळोवपाची राजकीय नजरय सारकें ना. राजकीय नजर ना इतल्याच खातीर हांव ह्या संदर्भान उलोवचे पयलीं गोंयचे कांय नामवंत अशे कायदे तज्ञा कडेन उलयतालो, कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्टा कडेन उलयतालो. तांच्या मतान सरळ 2 कारणां कूळ मुणकार जी पळय कितें वेवस्था आसा ती वेवस्थीत रितीन चालीक न लावपाची कारणां आसात. ती कारणां कितें आसात? पयलें कारण ते म्हणटात की आमचे पळय जे कितें डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार आसात ते वेवस्थीत रित्या काम करपाचो अनुभव तांकां ना, तांकां त्या संदर्भांत लागपी एक जाणविकाय तांकां ना आनी कायद्याचो जे पळय कितें ज्ञान तांकां बरे भशेन जाय तेंय ना. म्हाका आमचे कडेन आदोगाद सांगतात जवळ जवळ 20-25 वर्सां पयलीं प्रत्येक तालुक्यांनी कितले मामलेदार आसताले? 4-5, डेप्युटी कलेक्टर 2-3. आज जवळ जवळ मामलेदारांची संख्या जाल्या 40 आनी डेप्युटी कलेक्टर आसात जवळ जवळ 18.
इतली संख्या वाडूनय हें प्रकरण फुडें कित्याक वचना, ही प्रकरणां धसाक कित्याक लागना? कारण मामलेदारां भितरच ती एक सचोटी ना, मामलेदारां भितरच ती एक तांचे भितरल्यान जी पळय एक कळवळ आसपा न्ही, हे प्रश्न सोडोवपाक जाय, तो ना. जातालें कितें की 80च्या दशकान भितर जे मामलेदार आशिल्ले न्ही, तांणी आयचे परस चड वेगान ही प्रकरणां सोडवलेली आसात, कारण तांकां दबाव सोंसनाशिल्लो. ते एक पोरण्या राजकीय वेवस्थेंतल्यान आयिल्ले आनी पोरण्या एडमिनिस्ट्रेशनाचो ते भाग आशिल्ले. हे लोक राजकारण वेगळें म्हणटाले आनी प्रशासन वेगळें, आनी प्रशासनान भितर पॉलिटिशनाक मेतेर जावपाक दिनाशिल्ले. अशी कितलींशीं बरीं बरीं नांवां आमची याद आसा, सगळ्यांची नांवां हांव घेना, पूण अशे परिस्थितीन 2 कारणां सरकारान जे पळय म्हणटा न्ही आतां वेगान आपूण मूळ मणकार कायद्याची अंडर सगळी केसी सॉल्व करतलो. 2 जी पळय मुख्य कारणां ती सरकारच्यान सोडोवपा जातली. पयलें, इनएफिशियन्सी ऑफ मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर. तांकां कामाक तुमी कशें लायतले, तांकां वेगान, तांकां कायद्याचो अभ्यास जाय आनी तांकां भितर ती एक तळमळ जाय, आपूण केसी सॉल्व करतलो. दुसरें म्हत्वाचें कारण, पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. प्रत्येक मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हे आदवोगाद आमकां सांगता ते प्रमाण अमकी जेन्ना केस ते हाताळटात न्ही, खंयच्या मंत्र्याचे आनी आमदाराचो फोन येतलो आमी वाट पळयत आसतात. हाचो अर्थच असो की तांकां पॉलिटिकल इंटरफियरन्स तांकांय स्वता जाय हें जाल्लें, आनी मंत्र्याक आनी आमदारांक खूश करप हे इतलीच एक उद्दिश्ट ताणें दवरिल्लें आसता. सो तांकां स्वता मामलेदाराच्यो केसी सॉल्व केल्ले नाकात. आमी ह्या दिसांनी तुमी गोमंतक पळयलो आसतलो, ह्या दिसांनी आमी PWDन भितर जे पळय इंजिनियर्साचें भरती प्रकरण गाजता ताजेर सतत उजवाड घालत आसत आनी म्हणटात की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स नाका. पयलो आरोप आशिल्लो तांकां पयशे दिवन इंजिनियर घेतात, आनी दुसरो आरोप आशिल्लो की वशिले भाशेन तांकां घेतल्यात. दोनीय जरी प्रकरणां जाल्लीं, हे एफिशियंट इंजिनियर आसचेना. आजच जे पळय PWDन इंजिनियर आहात तांचे विशीं वेगवेगळे प्रश्न काडटात. तांकां वेवस्थीत रित्या आर्थीक आनीक पळय एकूण फायनान्शियल पळय जे कितें मॅटर्स PWDन आसा ते तांकां हाताळपाक जायना. म्हणजे पोरणे खंय इंजिनियरांक हांगा हाडटात आनी तांचे कडल्यान हे प्रश्न ते सुटाव करून घेतात. म्हणजे आजच जर जे इंजिनियर आपली कामां वेवस्थीतपणान करून नोकळो आसात, जाल्यार नवे अशे इनएफिशियंट इंजिनियरींग परिक्षेत परत नापास जावपी लोकांक इंजिनियर म्हणून जर अशे तरेन तूं सिलेक्ट करत जाल्यार कितें अवतिकाय जातली. तशेंच तरेचो आरोप मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां वेचून काडटन जाला अशें लोक म्हणटात. हे इनएफिशियंट मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर अशा जाग्यार म्हत्वाच्या जाग्यार आयल्यात, ताका लागून ते प्रश्न सुटावे जायनात. 50 वर्सां ते जायत ना, तशेंच पेंडींग पडल्यात. ताजे नंतर 2017 वर्सा मनोहर पर्रीकार आसतना कायदो जाल्लो. मनोहर पर्रीकारान म्हणिल्लें 3 वर्सां भितर आपूण सगळ्यो केसी सॉल्व करतलो. तांकांय सॉल्व करपाक जालो ना, कारण हो परत इनएफिशियंटचो प्रश्न. आनी ताजे नंतर आज जर चड प्रकर्शान जाणवता तो पॉलिटिकल इंटरफियरन्साचो प्रश्न. हे 2 प्रश्न सरकार कशें हाताळटलो, प्रमोद सावंत कशें हाताळटलो, तो खूब म्हत्वाचो आसा. सद्या आमी पळयतात की सरकारच्या सगळ्या खात्यांनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स वाडला. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जेन्ना वाडटा तेन्ना अशे तरेचे म्हत्वाचे जे पळय कितें विशय आहा न्ही ते फाटल्यान पडटात. म्हत्वाचो तांकां कायद्याची संबंद आसा, तातूंत भितर सामाजीक प्रश्नाचो जाण आसची पडटा. आनीक सोंपें न्ही, व्हडलें कठीण तातूंत भितर कांय ना की वेवस्थीत तुमचे कडेन जर कायदे आसत जाल्यार ह्या कायद्या प्रमाण कूळ आनी मुणकाराचे प्रश्न आमी सोडयतले. फक्त आयडेंटिफाय करपाक जाय, त्या संदर्भात जे कितें तुमच्यांनी पॉलिटिकल जे कितें प्रेशर वापरपा जाय ते प्रेशर वापरपा जाय, पूण ते प्रश्न पॉलिटिकल प्रश्न बऱ्या खातीर वापरपा जाय, कारण एक कूळ मुणकाराचे प्रश्न सोडोवपा खातीर. आनी तातूंत भितर आनीक एक आतां इतले वर्साचे पळय जे आमी जे कितें गोंयांत घडटा त्या संदर्भात जर विचार करतलो जाल्यार तोय विचार ताका राजकीय संदर्भ आसा. कूळ मुणकाराचे प्रश्न सोडोवपाचे नदरेन तो नव्यान विचार करतलो काय कितें, तो आसा गोंयचें प्रोडक्शन वाडोवपाचो. गोंयचें शेतां पडंग दवरप, आमची कुळागरां सुद्दां ना जावपाक लागल्यात आनी लोक ह्यो जमनी विकपा लागल्या. आतां ह्यो जमनी विकून जर तुमी ते बांदकामांच करतले जाल्यार मागीर ते कूळ मुणकार कायदो करपाचो अर्थ कितें उरलो. आनी आमी पळयतात शेतांनी मोठ्या प्रमाणात घर निर्माण जाल्यात. कोमदाद लँड पूर्णतः लोकांनी आक्रमण केल्यात आनी गांवच्यो पंचायती, खेड्यांतल्यो पंचायती तर पळयल्यात, ह्यो सगळ्यो ज्यो पळय इलिगल जे पळय कितें घरां आनी इलिगल शेतांचेर जाल्लीं आक्रमणां हांकां पूर्णतः पोसवण दीत आसात. तांचें ही इलिगल कामां रेगुलरायज करप हीच म्हाका दिसता पंचायतीचें मुख्य काम जालां. आनी तातूंतल्यान पंचायत लेवलाचेर सगळी पूर्णतः घाण जाल्लें आमी पळयतात. पूण हाजो आतां नव्याच्या संदर्भान आमी विचार करतले काय ना, काय फक्त राजकीय मतां मेळोवपा खातीर आनीक कूळ मुणकारांक फक्त एक तांकां फटीचें आश्वासनां दिवन
तांकां फकत पोसवण तांकां दिवपाचो एक विचार सतत सरकार करतलो काय कितें हाजेर एक गंभीर विचार जावपाची गरज आसा. म्हजे कोतान गोंय सांबाळटलें जाल्यार शेतां सांबाळपाक जाय. ही सगळी पडंग पयलीं शेतां ती परत पिकोवपाची गरज आसा आनी ती कशे तरेन करतले हाजे खातीर एक राजकीय इच्छा शक्ती जाय पडटली. ती इच्छा शक्ती जो सरकार दाखयतलो म्हाका दिसता ताजे फाटल्यान लोक उबे रावतले. फकत मतां खातीर कूळ मुणकारांक आश्वासन दिवन चलचें ना. आतां पूर्णता शेती, कूळ मुणकार कायदो आनी एकूण गोंयचें अस्तित्व हाजे संदर्भात विचार करपाचो वेळ आयला.